फाटले कांय दीस पयलीं खोर्जुवेच्या माय दे देऊस ह्या शाळेत एका पीटी शिक्षिकेन एका सांजपिरायेच्या विद्यार्थ्याचेर मारपेट करपाची घडणूक मुखार आयिल्ली। हे संदर्भात संबंधित शिक्षिके आड पुलिशेंत कागाळ लेगीत दाखल केल्ली। 5 दीस जावन गेले तरी लेगीत कांयच कारवाय केल्ली ना। हे विशीं विद्यार्थ्याच्या पालकांनी शिक्षिकेचेर बेगोबेग कारवाय करची आनी विद्यार्थ्याक न्याय दिवचो अशी मागणी केल्या। अजून पेरेंट तर त्यांची कांयच एक्शन ना, कांयच तेंच्यांनी हे करूंक ना। सो म्हाज्या चेड्याक कितें तरी न्याय दिवंक जाय। हांव कोर्टात जजा कडेन मागता। अजून मेरेन तर म्हाज्या चेड्याक अजून कांयच हे मेळोंक ना की कशें तरी म्हाज्या चेड्याक तेंच्यांनी न्याय दिवचो आनी कितें एक्शन टिचरीचेर घेवपाची। आनी हेच्या फुडें सगळ्या लोकांनी सुद्दां चिंतून हे करूंक जाय की आपल्या म्हाजे चेड्याक हे करता तशें तेंच्यांनी फुडें सरोंक जाय। तेंच्या भुरग्यांक हे केलें जाल्यार लोकांनी मातशी आमकां हिम्मत दिवंक जाय फुडें हे करपाक। आनी सीएमा कडेन हांव मागता की म्हाज्या चेड्याक तेणी न्याय दिवचो। तेजे कडेन भीक मागता म्हाज्या चेड्याचे, तेणी मातशें तरी हे घेवचें म्हणून। दीस हा पिसो आज 5व्या दिसा सुद्धा भोंवता चेड्याक घेवन, कोणूच म्हाजे दाखल घेयना। आयज हांव आतां चेड्याक घेवन आतां 5व्या दिसा सुद्धा घेवन येयलो, अजून पासून हांव भोंवता, अजून पासून दखल घेयना। सीएमाक हांव पांया पडून सांगता, तुवें जशी कोलवारची केस सॉल्व केल्या तशी म्हाज्याय पुताची सॉल्व कर म्हणून।